ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री गुरुदेव की जय। जगद्गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद की जय। आनंद गौड़ी वैष्णव भक्तवृंद की जय। आज श्री जगन्नाथ महाप्रसाद चरित्र संक्षिप्तियानु ಅಂತ सांगता। एक वेळा नारद मुनी वैकुंठांतू वचून श्री लक्ष्मी माताला अद्भुत सेवा केली। तांतू लक्ष्मी देवी अत्यंत संतुष्ट झाली आणि लक्ष्मी माताना पुतागा नारदागा आपण सांगले हे पुता नारदा आव तुगेले सेवेन तूं अत्यंत संतुष्ट जालो, तूं कसले वर जेवकला मेळ्ळा निमगी हांव तुका दिता हांव सांगलें। ओ नारद मुनी सांगलें, नारद मुनीक अत्यंत संतोष जालो आनी सांगलें प्रॉमीस दितना म्हाका सकाळी वय हांव निमगेली दितना मागीर तेच नारद मुनीक जेवका गेलेले। त्यावेळी नारद मुनी सांगलें म्हाका जेवका कसं म्हळ्यार म्हगेल्या भगवान नारायणाले प्रसाद उच्चिश्ट प्रसाद जेवका म्हण। अय्यो तें कशें हांव दिवचें आतां म्हगेल्या पत्नी ब्राह्मणान सांगलें कसं म्हळ्यार म्हगेलें उच्चिश्ट कोणाक दिवचें म्हणून आटना दिल्लें आसा म्हाका, तें आटना हांव कशें लंघन करचें तें विंगड कसलें पुणी निमगी व्हरा हांव तुका दिता। नारद मुनी सांगलें म्हाका हें मात जेवका विंगड कसलें म्हाका नाका म्हणून। उच्चिश्ट प्रसाद जेवका भगवान म्हगेले भगवान नारायणाले तें आतां हांव कसं करचें। नारद मुनी हटकन बसला म्हाका तें मात जेवका म्हणून। म्हळ्यार हे सगळें भगवान भक्तांक गेलें, भक्तांक जेवका कसलें विंगड कसलें न्हय, भक्ताक भक्ती जेवका प्रसाद जेवका तें आतां सुगून मावता आमकां। त्यावेळी सांगून 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 वेळ येयले, दनपार जालें, भगवान नारायणाक हें भोग लागोवचे वेळ येयलो। लक्ष्मी देवीन सांगलें पुता तूं हांगा बयस, हांव आतां वेळ येयलो म्हगेल्या ब्राह्मणा वाण येता म्हूण सांगलें। ही वाण वचम केली आनी भगवानाक वाडचें म्हूण सांगल्यार अत्यंत संतुश्ट जावन वाडका आनी चंद्यान प्रसन्न वदनान जावन वाडका आनी चंदायेन वाडका कसलेंय तरा आशिल्लें एक विघ्नगी जाल्यार दोशगी आसना जे तशी वाडचें लक्ष्मी देवीन। तशी वाडटा आसतना अंतू भगवान नारायणाक कसं एक संशय येयलो, हें सादारण वाडलां म्हणीक न्हय मू आजी कसं एक दोश आसा तूं कसं म्हणून मना वचचें ना। तें लक्ष्मी देवीले तोंडाक पळयतना तोंड काळें आसा आनी मस्त दुख्ख दिसता। तें कारण निमगेलें इतलें आजी इतलें असंतुश्टते इतलें दुख्ख तुका कसलें कारण तिणें हाजें कारण पुरो सांगलें, संभव पुराय सांगलें। ते शिवाय त्यावेळी आजी एक दिसाक हांव म्हगेल्या आटना स्टे करता म्हळ्यार कळ्ळें। अत्यंत संतोश म्हळ्यार तें आजी दिवसाक तें म्हगेल्या आटना पालन करचें नाका म्हणून सांगलें। त्यावेळी लक्ष्मी देवीक अत्यंत संतोश जालो आनी सांगलें म्हळ्यार सांगलें नारायण एक कंडीशन आसा। तें कंडीशन कशें म्हळ्यार हांव पळयतलें म्हगेलें उच्चिश्ट पडटा काडका तुवें, हांव पळोवचें नजें तशें तूं करता म्हूण सांगलें कळ्ळें। त्यावेळी आनी कसं म्हळ्यार आतां बायलेक कसलें तर आशिल्लें दुख्ख आसलें जाल्यार तें ब्राह्मणा लागीं सांगूंक चिची ताका परिहार ओगी जाता, नाल्यार शिगेन बसल्यार मागीर तेका आनीक चेड प्रस्न येता कळ्ळें। तें सुगून आमी शिकूंक येयल्ले तशें लक्ष्मी देवीन कसं केलें म्हळ्यार
भगवान कोतना तील है ते वाट गाणू सांगला म्हणे की वाट गाणू म्हणू नारद मुनीक दिलें. नारद मुनीक अत्यंत संतोष येयलो कळवा. तें प्रसाद ग्रहण केलें, पुरा केलें, पांग पुरा केलें, वाट्ट पुटे केलें, वाट्ट मागीर घास वचूं नाका तितला फूट केलें कळवा. हात पुरो चिवलें हें सगळें करून तें हात धुवचें नाका तशी जेवण. हें सलपेळ येतना नारदाक अत्यंत आनंद येयलें. आनंद येवन उड्डू सुरू येयलें. उड्डू नांचून उड्डून वीण हें आसना दंबरू वीणा हें पुराय ताजें स्ट्रिंग हें पुराय चांग थंडून म्हणून ढान म्हळ्यार श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण हरी हरी म्हूण सांगून पिशें आमचें सुरू गेलें नारद मुनीन. वचून कसो जालें सगळें गोळावन थंय सगळे ग्रहान थंय वचून नांचूंक गेले. नारद मुनीक गोळा वचाक कसलेंच प्रयास काय ना. खंय जेवा गेल्यार मनोवेगतलो वच्ची वयता. मनाचें वेग आसना मायंड स्पीड वच्ची वयता. शरीर घेवन वच्ची वयता. आमगे जाल्यार हांगा दुबय सकू वच्चूं गेले यू एस वच्चूं गेल्यार आमगे शरीर घाणो प्लेनाक गळका जाल्यार मात्र आमकां वचचें जातलें. तशें नारद मुनी तशें न्ही कळवा. नारद मुनीक खंयीच शरीर घेवन टप्पना वच्ची वयता. जशें सगळें गोळावन तो वचून श्रीमन नारायण करून सकाळांक केल्लें अखेर चमकलो कैलासां पावलो. कैलासां पावतना शिवान निमगेले भगवान शिवान निमगेलें कसो जालें हाजे नारदाक इतली हाजे फुडें इतलें आनंद नाशिल्लें इतलें अत्यंत आनंद निर्वृती तो आनंद उन्माद जावन इतलें नांचता कारण कसं म्हणून नारदान निमगेले सांगलें हांव केल्लें. कसो केलें तुवें प्रसाद केल्लो भगवान नारायण प्रसाद आज केल्लो हांवें कळवा. ओहो तूं केलो हांवें म्हाका कसलें हाडला हांवें सॉरी हांव कसलें हाणी प्रसाद तें हांव पुरा खावन गेलें कसलें ना कसो करचें म्हणून सॉरी म्हणून प्रणाम केलें. पांय पडून रापलो कसो कर जाल्यार पांय पडून रापतना पोट्टां तूं देखलें देयेचें एक अन्न देयेचें अन्न देखलें कळवा. हितूलेची एक चिमटी कळवा. एक चिमटी अन्न मेळतना अजय असं म्हणून शिवलाक सांगलें खंय पळयता खंय नांगटांच आसा देयची हें अन्न तें ग्रहण करतकीर हांव तें लिवन काडी हांव तुका तोंडां बोट दिता म्हूण सांगून तें तोंडां बोट घालें तें पुराय चिवून काडलें. तशी रगत तशी चिवून काडलें शिवान कळवा. तशी ಸ್ವಲ್ಪ वेळ जेतना पोट्टां वच्चे पळय जिब्बेर आसतना एका आवेश येयलो अत्यंत आनंद निर्वृती आनंद उन्माद येयलें शिवाकय. मागीर नांचा सुरू केलें. सांच्यान सुरू करून टमण नांचून अखेर कसो येयलें महाप्रलयाच्या नांच्या बसना तशी नांचूं सुरू केलें. त्या वेळार नांचें आशिल्लें तें नांचप सर्वनाश करचें नांचप तें तशी नांचूं सुरू केलें. नांचूं करतना पुराय गोळ पुराय आमगे विश्व पुराय प्रकंपन जेवच्या सुरू केलें कडकडे येवच्या सुरू केलें कळ्ळें. तशें येतना देवांकांक पुराय मस्त अस्वस्थ येलें आनी तांणी पुरो धांवन हें खंय इतलें पुरो हालचें कारण खंय हें कसो येता म्हूण तांणी तें एपी सेंटर पळयतना हांगा कैलासान धांवचें मुगेलीं हेंची शिव सगळें आयकना हेका अबोधावस्थ निर्वृती समाधी असं नांत असं कळवा. तांडव नृत्य करता असं कळवा. पार्वतीला वचून गिनती केली आमकां रक्षण करता शिवाला वचून अणटायमली नृत्य तें तांडव कळवा. तेमची हें पूर करता पूर करून सांगता म्हूण सांगलें जायता म्हण. पार्वती वचून निमगेतना पार्वतीने वचून आपयलें हें प्रियतमा कसलें आजी कसो जेल्लें म्हणून. पार्वतीले उतर आयकतना दोळो तांचे दोळो उदार केल्ले पळयलें. पार्वतीलाक सांगलें हांव केल्लें कसो केल्लें नारायण मिगेले नारायणाला भगवान प्रसाद हांवें केल्लें मिगेले नाथान प्रसाद केल्लें म्हणून कळवा. तावळे शिवागे नाथ आसा कळवा. तावळे सगळे वैष्णव शिव वैष्णवानां यदा शंभू सांगला बरें शिव परमेश्वर न्ही नारायण तो परमेश्वर म्हणून सुगून आमकां कळटा. तशें पार्वतीन वचून
निमगे जवळ अशें प्रसादू हांव केल्ले म्हणून ग्रहण केल्लें श्रीमनारायणाले म्हाका दी न्ही तें म्हाका दी म्हाका दी केलें काही ना आशिल्लें जे देचे चिमटे देवी म्हाका नारदान तें बोट्टां सुकून मेळ्ळें आसा नांगटां सुकून तें हांव चिरून काडलें आसा मागीर तुका दिवचें हांव कशी काय बरी सॉरी म्हण तशी येतना दुख्ख येयलें पार्वतीक आखिर दुख्ख येवन मागीर कशें जालें कोप आयलो कोपाक दिन तूं त्रिलोकय अशी जळून सुरू जालें सगळे जीव जलांकय व्हड कश्ट जालें मागीर आनी देवय परत जावं चमकलींची खंय हांगा ब्रह्मावला चमकलींची ब्रह्मा असेल म्हाका कसलें करून जेन्ना आमकां हांगा वैकुंठा वचा म्हणून सांगलें वैकुंठा वचून विष्णू देखून प्रार्थना करून सांगलें विष्णू जावन आयलो हांगा कैलासान पार्वती म्हगेलें कसलें तूं इतलें खूब येवच्या कारण कसलें तिणें पुराय सांगलें कारण पुराय सांगलें कळ्ळें जायता तुका प्रसादू हांव तयार करता तुका दिता म्हाका मात न्हू प्रसादू म्हाका म्हगेल्या चोडवां पुराय दिवका समस्त जीव जाल म्हगेले चोडवो न्हू त्या चोडवांक पुरो दिवका म्हाका मात न्हू म्हणून सांगलें वय पळय तवळा अम्मा एक वात्सल्य पळोवका प्रेम एक प्रीती चोडवांगी ते चोडवांक प्रीती आमकां हांगा देखूं मेळटा कळ्ळें तशी तदास्तू म्हणून सांगलें विष्णून तदास्तू म्हणून सांगून विष्णून सांगलें तुका मात सकाळांक हांव प्रसाद अरेंज करता हांव निलाचल धामान तूं अवतार जावन येतलो द्वारकानाथ जगन्नाथ म्हणून सांगून म्हाका म्हगेलें नांव पडटलें जगन्नाथ म्हळ्यार आमगेले इंद्रद्युम्नान रायू ताणें म्हाका व्हडें एक देवस्थान केलां थंय विस्तार जावन स्प्लेंडीड जावन एक देवस्थान त्या देवस्थानांतू हांव अवतार जावन तो जगन्नाथ म्हणून जगन्नाथ इंद्रद्युम्नान दिल्लें नामकरण म्हाका केलेलें आसा तेमती हांव थंय येतलो कळ्ळें थंय प्रत्यक्ष येतलो तावळी म्हाका ऑफर केल्लें विभव प्रसादू ते प्रसाद आसना ते प्रसादू तुका हांव दितलो तूं लागींच म्हगेले गुडीची म्हापशीची गर्भगुडी म्हापशी तुगेलें देवस्थान तूं आसतली ते आसना ते प्रसादू तुका हांव पुरा दितलो ते पुरा दिवन ते तावळेच मात्र ते म्हाका प्रसाद जेवचे कळ्ळें तशी तुका समस्त जीव जलांकय वांटून दिवयता प्रसाद तुका चोडवां पुराय वांटून दिवयता तशी तांणी पवित्र येता जी तांणी वैकुंठा वचाक तांगेले योग्यता मेळटा मागीर कळ्ळें थंय तूं तें हें करी मागीर कशें म्हळ्यार तुका लागींची क्षेत्र दिता तुगेलें नांव विमला म्हणून सांगतलींची विमला देवी म्हणून थंय देवस्थान आसा तावळे विमला म्हणून सांगल्यार पवित्र करचें म्हणून अर्थ मल नत्तील करचें सगळे जीव जालांक दाबेचे मल पुरा दूर करता हे प्रसाद महाप्रसाद ताका जर विमला म्हणून तिका नांव थंय दिलेलें तें आतांय आसा मागीर सांगलें पळय तुगेले बामणांच न्हू शिव तुका जींट ताणें प्रसाद केलेलो न्हय तें ती ताका म्हगेले भितर ताका जाग दिवन ताका भायर ताका देवस्थान आसा तशी आजी ताका भायर देवस्थान आसा जगन्नाथपुरी भायर देवस्थाना शिवालय कळ्ळें गर्भगुडीन तूं विमला देवी देवस्थाना तशी हे प्रसादू सगळे जाणांक पवित्र करता आनी हें विश्व पुराय प्रसिद्ध येतलें हें प्रसाद म्हळ्यार महाप्रसाद म्हूण सांगतलीं सगळीं जगन्नाथपुरी महाप्रसाद कळ्ळें तशी हें प्रसिद्ध येतलें आनी तें मात हें प्रसादच न्हय खंयचें सुणां तोंडान सुगून काणू आमकां येता एक हांगा सांगिल्लें आसा शास्त्रांत एक ब्राह्मण आतांय एक सुणां तोंडान सुगून हें प्रसाद काण केल्यार पवित्र येता तो म्हणून म्हळ्यार तें आमी सगळे सुणां तोंडान प्रसाद हें घालून खावचें म्हणून तें अर्थ कशें म्हळ्यार सुणां तोंडान गेल्यार प्रसाद जाय ताची परिशुद्धी नश्ट जायना म्हणून तें ताजे अर्थ तशी महाप्रसाद की जय तुमकां सगळ्यांकय हांव धन्यवाद करता आनी म्हगेल्या वचनाक विराम दिता हरे कृष्णा.